डेंग्यूची लागण जाल्ल्यान सांत चलयेच्या मरणाचे घडणुकेन काँग्रेसीन वास्को पुलिशेन कागाळ दाखल केली। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक मरण आयिल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप। ह्या घडणुकेक लागून गोंयांत कशे तरेन भलायकी यंत्रणा चलता हे उक्ताडार आयला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला। डेंग्यूची लागण जाल्ल्या न्यू वाड्यावेल्या वाणी खानापूरकर ह्या 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मंगळारा मरण आयिल्ले। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या डॉक्टराच्या घाळपणाक लागून वाणीक मरण आयिल्ल्याचो आरोप ताच्या घरच्यांनी केल्लो। तशेंच मंगळारा थळाव्यांनी दोतोरांक घेरावूय घाल्लो। मजगती ह्या घडणुकेचेर काँग्रेसीन चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरा आड वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्या। दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांची परिस्थिती पळोवची म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो आरोप। की ताजे चली बाबडे केलो, तू जर मातसो एक वरभर पयलीं आयिल्लो जाल्यार कदाचित तुजे चली वाचता आशिल्लें। सो म्हाका हो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी GMCच्या डिनाक विचारपाक जाय की गोंयांत ज्यो हेल्थ सेंटर जे आसात, प्रायमरी जावं CHC आसात, ह्यो कोणा अंडर येतात? अरे त्यो तुमच्योच ब्रांच मरे। सो आज एक गोंयकार समज जर खंयच्या हेल्थ सेंटरान जर एडमीट आसा जाल्यार तो खंयचोच गोंयकार आज सुरक्षीत ना, कित्याक GMC सांगता की तुमी लेट हाडलो म्हणून तो गेलो, पूण तो तुमच्याच ब्रांचीच्या हॉस्पिटलान अंडर ऑब्जर्वेशन आशिल्लो। सो म्हाका दिसता ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा जी आज आमचे एक ल्हान बाय शी हॅड टू लीव दीस वर्ल्ड because I think pure negligence of the medical officer on duty at that health center. म्हाका दिसता खंय तरी हे राजकारण आमी हांगा करचें न्ही, बट आय थिंक हेल्थ इज वेल्थ म्हण आसा। आज मनशाचें आरोग्य जर बरें आसलें जाल्यार एक बरें जीवन जगपाक शकता। म्हाका दिसता आयची जी दुखद घटना जी घडून आयल्या ते इट हॅज एक्सपोज्ड की कशा पद्दतीन ह्या सरकाराचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देअर इन गोवा। आणि हे चिकालेत न्ही, तुम्ही आज वाळपय वचून पळयात हेल्थ सेंटराची दशा, कुडचड्यार येयात। म्हाका म्हजी मागणी आसा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तूं पळय इंदोर वचून जो थंय वा करता पळय न्ही, तें म्हाका दिसता ताणें सोडचें ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ताबडतोब हाका पयलीं काडचो, कित्याक जो हेल्थ मंत्री आज गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यांनी आपलें इलेक्शन कॅम्पेनींग करता आनी हांगा गोंयकार बाबडे मरतात। म्हजी मागणी आसा की ताणें एक तर कुडचड्यार हेल्थ सेंटरान येवन पळोवचें, सांगेच्या हेल्थ सेंटरान येवचें आनी केपेच्या हेल्थ सेंटरान येवन तांणी परिस्थिती पळोवची वस्तुस्थिती। 2 वर्सां जालीं कोविडाच्या पयलींच्यान ते हॉस्पिटल बांदतात, पूण आज 2-2.5 वर्सां जालीं तें हॉस्पिटल कंप्लीट जायना। अरे कोविडाच्या टायमार लोकांनी 4 दिसां भितर 100 बेडेड हॉस्पिटलां उबी केली। सो आज हांचे कडेन सरकारा कडेन फक्त करप्शन आनी वतत ते म्हणल्यार इन्स्ट्रुमेंटान करप्शन, ते वखदां येता ते वेलनेस फॉर एवर थंय करप्शन। सो आय थिंक दीस इज अ सिरियस इशू, वी वील टेक अप दीस इशू। आज आमी बाब विजयान कंप्लेन आतां दिल्या, आय मीन वी हॅव टोल्ड द पुलीस इन्स्पेक्टर, ही सेड ही वील डू हिज ड्युटी, पूण फुडलो स्टेप इज वी आर गोइंग टू गो टू DHS आनी दीस केस वी आर गोइंग टू एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ गोवा। गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी।